Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Arigan tuka Jesu, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. Praise the Lord. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आयतार असो दीस आनी आमकां प्रत्येक जावन अद्वेंत असो दीस आराम जाता पयलो आयतार. तर समेस्त आज आमी परत देवाचें उतार थोडो वेळ आयकूंक आमी प्रयत्न करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. असो देवाचें उतर आमकां सांगता लुकास वांजेल 20 अध्याय वाक्य 25 20:8 म्हणसर आनी 30:4 30:6 म्हणसर. Luke chapter 21 verse 25 to 28, 34 to 36 उतार आज आमी पळया. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर कुणां दिश्टीक पडटल्यो, भुंयचेर दर्याचे आनी उसांबोळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कांगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो तुलुकतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशापत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमचे तकले उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. तुमचेर सत्रायसो दोळो दवरा. फेस्तां मारच्यांत, आमाल पियोण्यांत आनी हे जिनयेचे राठावळींनी तुमचे अंतस्करणां दाड्डीं जातीत. आनी तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास पडिल्ले बरी तुमचेर येत. संवसारार जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून गरजेचें आसा तें सोर घडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशापुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मग्न करून जागृत रावा. आज एक विशेष देवाचें उतर आज आमी आयकूंक येता. फुडें घडच्यो त्यो घडितां सोर संगती देव जेजू आज आमकां कळीत करता. आनी प्रत्येक जावन सत्राय रावंक एक आमकां एक विशेष जावन ताची एक खंडीत जावन एक विशेष जावन आमकां ताचें इंटेंशन कितें म्हणून आमकां कळटा. जेजून सांगचें ताचें उद्देश कितें म्हणून आमकां कळटा. तयार रावा. फेस्तां मारच्यांत, गमतां मारच्यांत, आमाल पियोण्यांत तुमी दीस करची नाकात म्हणटात. आज आमी संवसारार पळयता, आमच्या कुटुंबांनी पळयता, आमच्या फंक्शनां पळयता, हर कडेन आमी पळयता आमाल पियोवणे, फेस्तां मारचे, गमत मारचे संगती. पूण इतले पटी जेजू सत्राय सांगता. आज परत आमकां सत्राय सांगता. तुमचेर सत्राय सगळे दोळो दवरा म्हणटा. फेस्तां मारच्यांत, आमाल पियोण्यांत आनी जिनयेच्या राठावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डीं जातीत. दाड्डीं जातीत न्ही, दाड्डीं जाल्यांत आजकाल. आमी पळयता वचूं जायत्या जाणांची काळजां आज दाड्डीं जाल्यात, मनान दाड्डीं जाल्यात. कितें पुरा घडटा तें पुरा नॉर्मल आसा, घडोवन दी आमकां कितें. आमी पळयल्या कोविडा टायमार पुरा सगळें लॉकडावन जावन आसल्या वेळार सुरू पुरा बारां पुरा ओपन जाली, वायन शॉपां ओपन जाली. ते दाळा क्यू पळयचे, लायन आसली पळयचे. आमी ते दाळा फूड डिस्ट्रिब्यूट करतल्या सगळ्या लोकांक. थंय हांगा पुरा वेताना हे पुरा संगती पळयतले आमी. लोक कितले म्हळ्यार पियोवण्या खातीर, त्या आमाल पियोवण्या खातीर त्या वतान सयत त्या क्यूआर रावून आनी तातूंत पुरा आसली, पुरा धर्माची आसली, आमचीय आसली तातूंत. देखून तें आमकां गरजेचें गे, हें आमकां गरजेचें. सासणीक जिवीत गरजेचें गे. ह्या संवसारांत राटावळींनी आमी मेतेर जावन गम्मात मान पियोना वळ जावचें गरजेचें. हें आमी चिंतून पळयना. कित्याक पळयना? इतलेशें थंयत एक थोड्यो संगती आमच्या थोड्या मतीक वचनात. कित्याक आज एक पियनांतल्या मनशाक आज कालें करता, ताका कोनशा लोटून सकता. तो आमच्या पार्टीक ना बा, तो आमच्या सांगता ना, ताका बेगीन दवरतात. हांव पळयता आमी 25 वर्सां ह्यो संगती आमी पळयती आसा. आनी एखाद्याला पियोवचो मनीस इल्लेशें सोडला म्हळ्यार ताका जबरदस्ती पिये 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 ह्यो संगती. आज खंय आसा आमचें जिवीत. कित्याक आमी आनीक जागृत जायना. जेजू तवळ तवळ तवळी असो सांगती ना. आमी हर एक आयताराचे मिसाक येताना नाना त्या रितीचे संदेश जेजू आमकां दिता ना गे. ते खंयचे म्हणे आमी मोतीक व्हरता गे, काळजाक व्हरता गे. आनी आमी तेत अंतू आसा गे. पियोण्यांत वळख जावन, गम्मत मारच्यांत, फेस्तांत आनी संवसाराच्या राठावळींनींत आमी मेतेर जावन आसा गे. देखून जेजू सांगता क्लियर,
कळनासतना मागणें करून जागृत रावा, कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. जर आचेतावन आमकां बाचाव करूंक शकता जाल्यार आमी करचे ते मागणें मात्र एक दीस आमकां बाचाव करतले. देखून जाता तितलो वेळ आमी मागण्यांत करसूंक जेजू आज हांव उलो दिता. अरे एका आदवंताच्या पयल्या आयतारा हें उतर आमी आयकत हांव आनी आजय आयकत हांव आमी. पूण कितली आमी समजून घेवन घेता, कितली आमी सोडता तें आमकांचो संबंद जाल्ले. पूण देव घडये 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 जागृत रावंक सांगता, मागणें करूंक सांगता, कळनासतना मागणें करूंक. आज आमकां पाट्यो आसा जाल्यार त्या दीस मागणें ना. आज आमकां फेस्तां आसा जाल्यार त्या दीस मागणें ना. आज आमकां खंय वचोंक जाल्यार त्या दीस मागणें ना. आमी निभाव सोदता कशें मागणें कॅन्सल करचें गे म्हणून. म्हज्या जिवितांत हांव तशेंच करतालो पयलें. मागणें हांव खंय मनीस चुकोवन काण घेतालो, मागणें म्हाका नाका आसलें. पूण जाता इतलें बेगीन मागणें करचें बरी देवान म्हाका केलें. देखून आज तुमकां होच संदेश दयाकरन ह्या संवसारांतल्या राटावळींनी मेतेर जावचें इल्लेशें फाटीं रावा, आमाल पियोनातान फाटीं रावा, गम्मत मारच्यांत इल्लें फाटीं रावा. कुटुंबाचे कितें संबंद आसा ते बरें करया आमी. कुटुंबाची कितें फंक्शन आसा ताका आमी मेतेर जावया, थंय आमी या तांच्या गरजांनी पावया. पूण हे आमल पिवन गम्मतां मारून हातूंत आमी पडून आमचें जिवीत पाड करच्या बदलाक इल्लोसो तो वेळ कळनासतना आमी मागणें करन त्या प्रतीक जावन देवाच्या येण्याक पळया राखून रावचें. देखून घडचीं आसात तें सर घडीतांतलें तुमी शाबीतायेन सुटोवंक गरजेचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार ह्यो संगती संवसारांत जी येतल्या समेस्त मनशांचेर त्यो येतल्योच म्हणटा. तो दीस येतलो, तो म्हज्या जिवितांत येतलो, तुज्या जिवितांत येतलो. पूण हांवें जागृत रावंक जाय, तुवें जागृत रावंक जाय. म्हज्या भाव आनी भयणी, आज ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया. ह्यो दीस येतलोच, तो आमकां पळोवंक मेळटलोच सर एकल्यांक. देखून ताच्या पयलें आमी ह्या संवसारांत हांव इल्लें मेकळें जावया. कुडीच्या वडण्यांत हांव आमी सुटका काणी घेया आनी दोळ्यांची पुसलावणेंत हांव इल्लें पयस रावया. त्या वेळा आमी मागणें करूंक आमकां अत्रेक मेळटलें. आनी मागणें करचें स्पिरीट, तो पवित्र आत्म्याची सकत आमकां देव खंडीत जावन आमच्या जिवितांत फावो करतलो. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वैतांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जय सांगाता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आमा आपल्या खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो साबात दीस, बरें आयतार असो दीस तुमकां मागता. देव बरें करूं.